फळां ह्या कार्यावळीच्या दुसऱ्या एपिसोडांत तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो नमस्कार. बेर फ्रुट्स आमच्या दर एकल्याच्या जिवितान ओतमीक फळां जावंक जाय. फळां दितेल्या रुखाक पारखूंक मेवता. एक रूख फळां वरवीं पारखूंक जाता. हांव तुमकां एक ओपार सांगतलो, द पॅरेबल ऑफ द फिग ट्री, अंजिराच्या झाडाची ओपार. जेजूक जेरुजालेम येता आसतना वाटेक भूक लागता आनी ताका तो अंजिराच्या झाडाशी वता फळ खावंक, पूण ताका अंजिराच्या झाडाक फळ मेळोंक ना. बरयल्लें आसा ते प्रमाणे अंजिराचें सिजन न्हय आसलें आनी जेजूकूय खबर आसली. जरी तर सिजन न्हय आसतना पासून जेजू फळ सोदूंक येता आनी ताका फळ मेळना. मागीर आमकां सगळ्यांक खबर आसा त्या झाडाचें कितें जालें तें. तें झाड बावलें, मेलें. जेजू जाणा आसलो अंजिराचे फळांचो सिजन न्हय म्हणून, तरी आसतना फळ सोदूंक आयलो. आमच्याय जिवितांत खंयच्याय वेळार जेजूक आमचे सेवेक फळां मागतलो, ओतमीक फळां. आमकां सगळें खबर आसा आमच्या जिवितांत कसलीं फळां तीं. आयज आमचे मदेगाद आसा एक फामाद कलाकार, नामनेचे कलाकार, सिंगर, एक्टर, प्रोड्युसर. आनी आयज आमी ताच्या जिविता वयर थोडी खबर जाणा जावया. आमचे मदेगाद आसा बाय बुश्का. तर बुश्का बाय, वेलकम. थँक्यू रोजारी. बुश्का बाय, तुज्या जिविता वयर आमकां थोडी माहिती दिवशी. जिवीत देवाचें देणें, एकूच जिवीत मेवता आमकां, वन लायफ. पूण हे जिवितान म्हाका एक बाग मेवला. I played a lot of lifetime. I've lived a lifetime in this life. जशें परी तुवें काय बरें म्हाका इंट्रोड्यूस केला एक्ट्रेस आनी सिंगर म्हूण. हय, पूण तियात्रांनी आमी जायते कॅरेक्टर्स, जायती भुमिका प्ले करतात. तेच भाशेन आमच्या जिवितानूय आतां 32 years हांवें जायते I've lived a lifetime in these 32 years. जायते एक्सपिरियन्स केला. I would say, Rosario Bab, हांव सदां एक पर्पज सोदतालें लायफान. What is my life? What is the meaning of my life? What is it? देवान म्हाका बरी मायपाय बरी दिली, भाव बरो दिला, टॅलंट, गूड फॅमिली, गूड फ्रेंड्स, काजार जालें, भुरगीं जालीं, फेम, नेम, एवरीथींग आय अचीव्ड. पूण कितें तरी एम्प्टी, देयर वॉज अ वॉइड. आनी तेंच उणेपण पळय जें हांव it turned into a suffering and you're frustrated जातालें, like what is it now, आता next कितें करूं, what is my purpose? So it was quite a life of darkness. So तेच purpose सोदूंक as I was searching for looking out for my purpose, now आयज म्हाका कोण येता की हांव कावकान जियेतालें. I was in the dark 32 years आनी हांव उजवाड सोदतालें म्हज्या लायफान. आय डोंट नो वॉट आय वॉज सिकींग, पूण कितें तरी सोदतालें हांव. सो आय ट्रायड शॉपिंग, मागीर फ्रेंड सर्कल, पार्टियो, आनी सगळ्या संवसारांच्या तूं गुलामपणान आसा. गुलामपणान. आनी सगळें म्हणल्यार सूख तितलोच टायम. खंय भायर गेली, फ्रेंडांक मेवली, टेम्पररी लायक आमी कसो एक पेन किलर घेतात, थोडेशे वखदाक बरें दिसता, बरें दिसता, पूण तेजो मागीर सायड इफेक्ट आसता. ओके. आनी तूं सोदतालें एक पर्पज क्वेश्चन घालतालें तुकाच, समथींग एम्प्टीनेस तुका दिसतालें, समथींग इज लॅकिंग इन माय लायफ. ओके. बिकॉज सगळें आहलें वॉट अ पर्सन डिझायर्स इन दीस वर्ल्ड. आमचे संवसारी आशा आसता पळय तें सगळें देवान म्हाका दिलें. बट देर इज समथींग तरी तुज्या जिवितान हॅपीनेस म्हणजे कंप्लीट हॅपीनेस नासलेलें, टेम्पररी हॅपीनेस जायती मेवली म्हाका. हय. मागीर हांव आय स्टार्टेड लिवींग अप टू द वर्ल्ड स्टँडर्ड. तो प्रेशर येयलो म्हजेर, लिव लायक द वर्ल्ड स्टँडर्ड, मॅच जावपाक जाय. सो जायते केलें जे फ्रेंड सर्कल्स आनी तांचे मदें जेल जावपाक जाय, नाल्यार आमी भायर पडटा न्हू, वी फील ऑफ. सो हांवें जायते केलें, इवन वॉट आय डिडंट वॉन्ट टू डू. जसो पॉलूय म्हणटा, पॉल इन द बायबल, तेणें मेन्शन केला, देर आर थिंग्स दॅट इट्स नॉट मी हू डज इट, आय डोंट लायक टू डू इट, यू वील बी एबल
quote it better. हय आत्म्याच्यो वस्तू थोडी म्हजें मन सांगता त्यो बऱ्यो न्हय बऱ्यो बरी म्हूण तुजी म्हजी कूड आशा येता ती आश येता सो जायतें फॉर एग्जाम्पल एकूच एग्जाम्पल दिता आनी सगल्यांक तुमकां म्हजे आमचे व्ह्युअर्सांक कळटलें कितें न्ही माय टॅटूज आख्खे म्हज्या आंगाक टॅटूज आसा ओके आनी जितले पाटी हांवें टॅटूज काडले न्हू रुजारियो इट इज डन विथ फ्रस्ट्रेशन म्हाका केन्ना टॅटूज लायक नासली ओके हय जें कितें हांवें म्हज्या लायफान केलां दॅट्स ऑल आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ओ टू प्रूव अ पॉयंट पूण घरा येतालें आनी हांव चिंतालें टू हूम एम आय प्रुवींग अ पॉयंट हू इज इट हू एम आय प्लिजींग कोणाक दाखयता कोणाक दाखयता आय फिट इन दॅट ग्रूप ते ग्रुपाक लायक जालें सगल्यांनी वाव युअर टॅटूज आर कूल यू आर कूल दीस दॅट पूण भितरल्यान आय ऑलवेज फेल्ट लॉस्ट अनलव्ड मोगाक आशेतालें ओके badly in love, badly in search of love. आणि एक पॉयंट येयलो रुजार बाब म्हज्या लायफान वेर आय हिट रॉक बॉटम ओके आनी म्हाका दिसलें माय लायफ इज एंडेड एंड इट इज द बेस्ट डिसिजन आय विल मेक इज टू एंड माय लायफ ओ सो मनान तुज्या जिवीत दिवपाचें सोंपोवपाचें. चिंतनां देखून आयली आयली आनी हांवें ती चिंतनांक Actionानूच घातली. एक्शनान घातली Okay. बिकॉज ते म्हज्या मनान केन्ना सावन चलतालें ही चिंतनां जेन्ना हांव धाकटें भुरगें आहलें तेन्ना सावन ओके द फिलींग ऑफ बींग रिजेक्टेड ओके द फिलींग ऑफ बींग अबंडंट अनलव्ड बट रिजेक्टेड इन द सेन्स तुका फॅमिलीन तूं जाल्लें नाका आसलें वो तुका ती बरें करिनासलें अशें कितें आय शूड बी थँकफूल टू गॉड इन द फर्स्ट प्लेस की म्हाका एक फॅमिली आसा ओके थोड्यांक बाबड्यांक एक फॅमिली पासून ना that's चिल्ड्रन आर बॉर्न दे आर ऑन द रोड roads yes and even in the worst place that we can even imagine पूण देवान म्हाका एक फॅमिली दिल्या म्हणून आयज हांव देवा कारगां दिता पूण आमचो फोकस खंय आसता रुजार बाब तें चड इम्पॉर्टंट गरजेचें. इफ वी सीक लव ओनली इन आवर स्पाउस इन आवर पेरेंट्स इन आवर फ्रेंड्स इन आवर लुक्स love approval your life will always be empty and void yes definitely and we will always be pleasing the world सारकें. आणि ते आमकां it is a race you know we are running on the treadmill आसता पळय आमी थ्रेडमिलाचेर धांवता पूण आमी फुडें फुडें पावना पावना. सो दॅट वॉज माय लायफ आय वॉज रनिंग ऑन अ थ्रेडमिल पूण खूंय पावून आहलें हांव आतां तूं जिवितान हें सगलें सोदतालें क्वेश्चन आसलो एम्प्टीनस आसलें समाजाक तूं प्लीज कोत्तालें जेल जातालें जेल जाताली आतां तुज्या जिवितान कंप्लीटनेस कंप्लीटनेस आय फावंड कंप्लीट लव ओके पयलो मोग तुका मेवलो मोग मेवलो जायतो मोग Yes. इतलो मोग हुंयच्यान येता हो मोग ओके There's even now when I'm talking to you, माझे आख्खे आंग शिरशिरता thinking about the love, the cushion. चारूय वाटेनी म्हाका cushion मेवला ओके आनी and that love can only come from Jesus. ओके म्हाका जेजूचो मोग फावो जाला आनी जशें बायबलान बरयलेलें आसा about the seed which goes in the soil, ओके बियां बियां आनी ते पळय तितून ते मातयेन कुसता आनी तेजे उदशी एक नवो जीव. नवो जीव येता एक बी जमनीन पडून मरोंक जाय आनी मोतूच ताका एक नवो जीव उत्पन्न जाता पळय ओके ते भाशेन तुजें सगळें घडलें म्हजें सवय घडलें सो फाटलें लायफ तुजें आतां मेलें मेलें आनी ऑलमोस्ट ती आडां पासून मेवची ना म्हणटलें हांव ओके सो यू कम टू नो द लॉर्ड नाव I got the Lord. I received true love of the Father. Okay. Because Ruzar Bab, 30 years of my life, म्हाका खबर नासली the difference between Dev Bap, Dev Put, आणि पवित्र आत्मा. Okay. I didn't know. Okay. I just didn't know. आयकल्लें खाना I कळ्ळें आणि कोत्तालीं न्हू. I Okay, used to yes. always do the sign of the cross. But I didn't know the meaning. द रिलेशनशीप I नासलेली didn't know the relationship. Zero. सारकें बोटें. And I didn't know the love of the Father. तो बापायचो मोग आयज म्हजो तो बापायचो मोग God so loved the world God so loved the world that that he he sent gave his only begotten son whoever believes in him shall not perish but have but have everlasting life life. तो मोग तो मोग. तुजे सगळें कोमलो की तुज्या पासत कोण तरी मेला ओय. आनी आयज तो मोग तुका अनकंडिशनल It's मोग unconditional. हय तो तुका फावो जाला ओय. तुका बुश्का म्हणून सगळे वळखतात ओय. ओके यू आर
very charming girl on the stage, Thank you, Rosario. singing and all this thing. Bushka. Now, Bharat Famadasa. Oi. Okay, every youth generation, older generation will know about Bushka. Yes. Okay. Now that I heard about that, Bushka is change into a Stasha. What is the name of what do you call it? Stasha. Stasha. It is Stasha, Stasha. Stasha. Okay, Stasha. So what is the The story. story behind the Bushka into Stasha? Ruzar Bab, I can understand that you will understand. Okay. And our viewers also will understand. माझे नाव फातिमा असुमता संटाना ब्रिंजेल आणि आता ई डिसोजा. काय ते म्हणले लांब लांब ना असताली आधी पोर्तुगीज टायमार नांवां इतली लांब असताली. Okay. I was chosen from the very beginning. जशें देवाचे उतर म्हणटा that I have knitted you in your mother's womb. Yes. आता आमची ग्रॅनी मामी पासून स्वेटर कोता पळय एक पासून मिस्टेक जाल्यार ती In सोडून utter solution I have म्हणजे तुका हांवें आवयच्या कुसव्यान असताना इन utter solution हांवें तुका fearfully fearfully and and wonderfully created created. अशें स्पिरिच्युअल सांगता. होय आनी जेन्ना हें उतर म्हाका मेवलें पळय तेन्ना म्हज्या दोळ्या मुखार एक I got a vision of my mother or my grandmother. ती knitting कोता पळय crochet and ती इतली precisely कोताली पळय उलयता पासून कोताली ती. Okay, yes. But if something goes wrong somewhere, वो एक extra सूत पासून गेल्यार they will leave it and they will redo it in perfection. आणि ती sweater आमी आयज पासून घालताय. Yes. And I feel that God, you knitted me in my mother's womb. You didn't just make me. Okay. You just didn't, boom, and you're done. No, you knitted me. That means you were so careful. Yes. देवाचें उतर पासून म्हणटा I'm the potter, you are my clay. Yes. And ते पासून म्हज्या दोळ्या मुखार येयलो एक पॉटर ब्युटिफूल कुंभार मातयेची आयदनां मातयेच्या आयदनां कोता कितें जालें मिस्टेक ही विल रीडू इट इन Yes. परफेक्शन एंड देन ही इज सो प्लीज्ड विथ हिज आनी हांवें म्हणलें मोतीन गॉड दिस इज वॉट आय एम फॉर यू सो ही नॉलेज तुझ्या भितर येतूच ही जाणवाय तुझ्या भितर येतूच तुझ्या नावाची चेंज जाली. नांव म्हजें चेंज जालें जेन्ना म्हज्या लायफान एक तुफान कहें येयलें. ओके. आय hit rock bottom. Okay. पूण जे रॉक आमी म्हणटा न्हू इट सावंड्स व्हेरी कूल आय hit rock bottom but who is the rock? Jesus is the rock. Okay. So I fell पूण म्हाका कांयच जावंक ना. So that means that rock was cushioned me. देवाचें उतर म्हणटा you didn't choose me but I chose you. Yes. And that was so comforting. That itself was which made me feel so special. And ते वर्ड जे आसले पळय कारजान ते सगळे एक रेबड कहें it was there in my body just started peeling off. Okay, now let's get back to my name. So जेन्ना म्हज्या लायफान जे तुफान येयलें म्हज्या नांवा वयर हांवें जायते कितें कितें म्हाका आयकोंक पडलें. Okay. बुश्का Negative इज way दिस was. बुश्का you're that and bad words आनी कितें जायतें. Okay. The hurt, the people who are hurt will hurt others. Yes. So, हांवें ते देवाक भेटयलें. God, these words is on the cross. You have taken it. Okay. You have जें तुवें खुर्सार केलां that was finished. It was once and for all. You took my sins and you died for me once. And so I was reading the book of Acts. Okay. And- अपोस्तलांचो इतिहास. हय सो ते वाचून पयले पार्ट म्हाका कांयच कळोंक ना. Okay. सेकंड टायम वाचलें कांयच कळोंक ना. सो थर्ड टायम वॉट आय डीड हांवें ते मुवी घायली मोबायलाचेर आनी हांव ते सायड बाय सायड वाचीत कित्याक ते मुवी इट्स लायक विज्युअल सिन्स वी आर सो यूज टू द आमकां जायते फावटी विज्युअल्स पळयले काय ना बेगीन अंडरस्टँड बेगीन अंडरस्टँडींग जाता. Yes. सो आनी तिका कोटूय येता ते फॉर एवरी सीन दॅर इज अ स्क्रिप्चर कोट. सो ते पळयत रावले आनी हांवें म्हणलें लॉर्ड आय एम पॉल. Oh wow. I am that Saul who used to persecute, who used to persecute Christians. I am that Saul. And when I hit that, Saulaचे दोळे तेजी इस्त गेली. Yes. When the Lord spoke to When him he on his way to encountered on the way to Damascus. Yes. And I said, Lord, that's me. So if you have chosen a person like Paul, a Saul, Saul. and you chose me, Lord, Yes. I said, Lord, give me something new. I want something now. I want to, तुझो मोग सारको चाकूंक जाय. I want to feel that tangible love of yours. Okay. And I felt the Lord telling me, I'll give you a new name. Wow. And I got this name after reading the book of Acts 3-4 times.
हें नांव म्हाका मेळ्ळें. So your name is connected to the biblical testimony of Testimony of Saul. Saul. became Paul. Paul. Saulूय तसोच आसलो, तसोच आसलो. संसारी आसलो, and he is jealous about his God, his religion, everything. And those who are ते क्रिस्ताक फॉलो करताले, होय. क्रिस्ताचें नांव घेताले, क्रिस्ताक फॉलो करताले, तांकां तो पर्सिक्यूट Persecute करतालो, करतालो. तांकां धरून हाडून प्रिझांवान घालतालो. आनी अशेंच तो व्हडले हाय प्रिस्टाची लेटर घेवन तो दामास्काक वयता, थिंगाचे क्रिस्तांवाक हाडटलो आनी जेलीन घालतलो म्हणून. वाटेर ताका जेजू एनकावंटर जाता आनी म्हणटा, सॉल सॉल कित्याक तूं म्हाका पिडापीड दिता. तेन्ना ताच्या दोळ्यांचेर ती झगलावणाची हे येता आनी तो तेची विस्त विस्त वेता. वेता. आनी ते उपरांत ताचें ट्रान्सफॉर्मेशन, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. The ट्रान्सफॉर्मेशन जाता इंटू अ पॉल. आनी आयज आमकां पॉलाच्यो जायत्यो नव्या करारान लेटर्स आसा. Letters आसा. So this is how connect, and it is biblical. It is So biblical. I can call you now from Bushka into Stasha. Stasha. Stasha, very nice this thing. कित्याक हाका ही टेस्टिमनी कनेक्ट जाता. Yes. Biblical आनी हे नांवाक एक मिनिंगूय आसा. Okay. बिकॉज हांव जेन्ना देवा कडेन मागतालें, I fasted and prayed for this name. Okay. I said, Lord, I want, if you want to give me a new name. New change or new name, yes. Yeah. So हें नांव म्हाका मेळ्ळें, and the meaning of this name is resurrection. Wow, Stasha. होय, हांवें एक्चुअली तें इंटेंशनली सोदूंक ना नांव. हें नांव म्हाका येयलें कित्याक कोइन्सिडेंटली म्हजो घोव म्हाका आदींसान फ्रॉम द व्हेरी बिगिनींग बुशू केन्ना म्हणोंक ना. Okay. तो म्हाका शाशू म्हणटालो. हांव नको कित्याक तें शाशू, okay. शाशू, आय डोंट नो तो कित्याक लागून तरी तो म्हाका love- तो love kind of मोगान हय, असो. तो म्हाका शाशू म्हणटालो. आनी शाशू स्टाशा, वाय एम आय गेटिंग दीस नेम स्टाशा. आनी जेन्ना हांवें तें गुगलाचेर हांवें तें मिनींग सोदून काडलो, आय गॉट दीस मिनींग रेजरेक्शन, रेजरेक्टेड. Okay. I said, Lord, this name you had kept for me. You knew me by my name from the very beginning. Yes. And now म्हाका येयल्या उपरांत I brought it out and I told my brothers and sisters that this is the name that the Lord has given me. And सगळीं म्हाका हें नांवान उलो कोत्तात. आनी yes. this जेजू is- कारगा? जेजू कारगा. होय, कित्याक स्ताशा बाय, आतां म्हाका तें नांव स्ताशा घेवचें पडटलें. रियली अ गॉड गिवन नेम. Yes. आनी कितें आसा स्ताशा, जेन्ना जो कोण क्रिस्ता सोवे येता होय. ती एक नवी रोचना जाता म्हणटा देवाचें उतर. ओके. आनी नवी रोचना म्हणटोच आदलें गेलें, पोन्नें गेलें, सगळें नवें. Yes. नांव नवें, चिंतप नवें, उलोवप नवें. आतां आनी एक ओपार आसा स्ताशा बाय. A new wine has to be filled in new wine skins. आतां पवित्र आत्म्याची गजाली तुका सांगत जाल्यार तूं त्यो भितर घेवंक शकतलें. Yes. कित्याक आतां नवे चामड्यान भितर नवो सोरो घालूंक मेवता. पूण आदलो तूं पोन्ने आसतना तो कितलोय घाल, तो वचना, चामड्या फोडून भायर पडटा. ओके. सो दीस इज अ व्हेरी गुड टेस्टिमनी. Yes. आनीक प्रश्न आसा स्ताशा बाय, म्हाका एक सांग, तूं तियात्रान नासतना मदेंच तूं बँडान शें कांतारां करून गेलें आनी तूं आमकां जायत जाणांक तूं तियात्रान मिस जालें. सो वॉट इज दॅट एक्सपिरियन्स? तें कशें एक्सपिरियन्स आसलें? तियात्रान हांव नाचतालें फकत मामी डॅडीक लागून. बिकॉज दे ऑलवेज वॉन्टेड मी टू. ओके. तुजो बापूय त्या म्हजो daddy फिल्डांतलो त्या आनी फिल्डांतलो. ताणें खूब नांव जोडलां. हय. आनी म्हज्याय सिडीन ताणें गायन गायलां. अच्छा. हय, बरो आवाज ताचो. आनीक सदांच हंबल आसलो. होय. ओके. आनीक तो तियात्रीस म्हणटोच बापायच्या उद्देशान तुकाय तें तियात्रीसपण आसलेलें. गिफ्ट देवाचो. गिफ्ट तो व्हडलो सो गिफ्ट तुज्या त्याचो. आवय बापायक लागून तूं त्या तियात्रान नासतालें. तियात्रान तुजो भाव आनी तूं दोगांय नासतालीं. होय. ओके. सो डॅडीक चड खोशी आहली, मम्मी खोशी आहली की हांव तियात्रान आसतालें. पूण थिंगाय म्हाका तें सूख मेळोंक ना. कित्याक तें आदल्या लायफान आसलें. आदले लायफान म्हाका तें सूख मेळोंक ना. नो ओके, म्हाका लोकांनी ताळयो मारले, फिवणे मारले, येवन ऑटोग्राफ घेता, फोटोग्राफ घेता, तूं डेली एक्सपिरियन्स करता आसतलो. ते फिल्डान बट वॉट एम आय डुईंग? हांव सद्दां क्वेश्चन कोत्ताय रुजार बाब, जेन्ना हांव घरा ट्रॅवल जावन येता रोडोत येतालें हांव. वॉट इज इट? वॉट? आनी जायतो लोक म्हाका मेवलो आमच्या त्याच फिल्डानूय, जसो तूं हा देवाचें उतर पुरगोट कोत्ता. यू आर सेविंग. देर आर सो मेनी लायफ्स दॅट हॅव चेंज रुजार बाब. तुजी कांतरां आयकॉन, बिकॉज दीज आर सीड्स.
यू हॅव सोन इन सो मेनी हार्ट्स आनी कितलो लोक येयला देवाचे हाटेन आय वील सी दीस आनी हांवें जायते जाणांक सांगलां पासून जेन्ना हांव तियात्रान आसतना तुवें म्हज्या काळजान भितर यू हॅव सोन सीड्स ऑफ द लव ऑफ गॉड जायते पाटी केला तुवें बट जेन्ना तुजें मन पळय इतलें क्लाउडेड आसता विथ आवटसायड किओस न्हू ते देवाचें उतर मेवना तुका सांगलां तशेंच तें की न्यू वायन हॅज टू बी फिल्ड इन न्यू वायन स्किन्स Yes, yes. तेन्ना तुगे वायन स्किन्स पोन्ने आसलेल्यो आनी तें धरोना भितर कितलेंय सांग ते वकार पूण एक जेन्ना तूं बी घालता हय तें आतां सोवर आसता आ सोवर असो बियां मोपपी हय जेजूची ओपारूय आसा येस तो बियां घालता थोडीं पडटात बरे जमनीक थोडे पडटा कांट्यांनी थोडे कांट्यानी. पडटा खडपांनी थोडे पडटा रस्त्यार आनी सुकणीक खातात पूण बरे जमनीर पडटा तेंच केलो वता आयज तूं जशें सांगता जीं बियां घातलेलीं म्हूण पूण देवाचें उतर एक बी कशें आनी तें वॉयड असोना एमटी असोना नेवर गोज ओके दॅट गिव्स रिजल्ट आनी ताचो रिजल्ट दिवनूच तें परतून देवा बरें वता तूं पळोवशी गिमाच्या दिसांनी ग्रावंड पळोवशी ओपन स्पेस पळोवशी कांय दिसना तुका थिंगा सगळें सुकलेलें कशें दिसता आनी एक बी आसा वो झाड देखून थिंगा दिसोंक ना सगळें पूण जेन्ना पावस पडटा तेन्ना कितें ना कितें किल्लोन येता किल्लोन येता. नाका जाल्लें किल्लोन येता कित्याक तें बी ऑलरेडी आसता आनी जेन्ना पावस पडटा तेन्ना दिसती पडटा तेच भशेन आमच्या जिवितान आमकां बी कोणें ना कोणें घायलेलें आसता कोणे ना कोणे गायलेले आसता आनी तूं. देवाच्या राज्यान तेंच एकलो बी घालता दुसरो उदक उदक घालता वाडोवपाचें काम आनी देवाचें देवाचें करेक्ट करेक्ट रुजाल बाब सो जशें परी देवाचें उतर म्हणटा दॅट यू डिडंट चूज मी बट आय चोज यू सो देवान म्हाका जायते थ्रू मेनी सोर्सीस जायते भाव आनी भयण म्हज्या जिवितान यू नो दे हॅव सोन सीड्स पूट वॉटर तें आतां झाड किल्लोलां आयज म्हाका ते सगळे इट्स कमींग एज अ फ्लॅशबॅक this person had told you this person had told you that given you that word कित्याक एक टायम म्हाका देवाचें उतर उगडां आसना आय मीन आय डोंट नॉलेज वायज हांव तितलें ना नॉलेज ना उतरान पूण म्हाका उगडास कोण करता हू इज रिमायंडींग मी द वर्ड ऑफ गॉड इट इज द होली स्पिरीट आनी तो म्हजो हेल्पर तो म्हजो गायड म्हजो एडवोकेट एंड लव इज गॉड आमी इंटरनेटाचेर सपोज इफ यू टायप लव वील सी लॉट ऑफ बॉलिवूड सॉंग्स वील सी लॉट ऑफ डान्सिंग एंड रनिंग बिहाइंड बुशीज but true love is only the blood that was shed for you and me and je last poi rogot alle jesuche the blood and water because tene tedi itle rogot poi gele that there was nothing left in his body but water and even that he spared for us and jesu when he was risen from the dead he rose also for you and me to show us that he will give us a new body new life so हांव त्या कारगा दिता एक दीस म्हजे टॅटूज ना जातले म्हणून तूं टॅटूचे बाबतीन चिंतपाची गरज ना हांव बुजका. चिंतिता कित्याक पूण तुजे कांतार आसा ते म्हाका एक पाट लागलेले नो 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 सी कांतार हांवें केल्लें हय तें कांतार आतां न्यू यूथ पळय आहा Yes. तांकां अवेरनेस करपाक Yes. सो कोण ना कोण उलयना जाल्यार कशें गमतलें कशें गोमतेलें सारकें ओके हांवूय जेन्ना बायबल वाचता तेन्ना हांव वाचले उपरांत सोजमलो अरे टॅटूज इट इज फॉरबिडन इट इज फॉरबिडन सो वाय पीपल आर डुईंग बिकॉज लॅक ऑफ नॉलेज लॅक ऑफ नॉलेज सो तेका लागून म्हाका अवेरनेस करचें पडलें आनी आतां भोव करून नवे करारान आमची बॉडी इज द टेंपल Temple ऑफ of गॉड God. आनी सो यू कॅनॉट प्ले विथ युअर बॉडी नाव सो जेन्ना पूण हांवें ते कांतारान एक लायन म्हणलें हांव पळय ओके सगल्या गुन्यांवाचें बोगसणें जेजूशीच मेवता देखून सगल्यांनी जाय तुमी ताच्या नांवाशी इलोले सो हे गुन्यांव बट त्याच्या नावाक येयलो यू वायप्ड आउट I'm wiped You're out. clean. And I'm so blessed to be wiped out. I'm so blessed that I know myself, I know my purpose. आयज हांव जाणा हांव कोण तें येस आयज तुजी आयडेंटिटी म्हजी आयडेंटिटी कोण हांव देवाचें भुरगें येस आय एम अ चायल्ड ऑफ गॉड आय मेड इन हीज लायकनेस एंड इमेज Amen. सो हांव सपोज आमी सगळीं वी टेंड टू क्रिटिसायज असेल हांव मोटें हांव हें हांव तें म्हाजें केंस हें ना नाक सारकें ना बट वी आर ऑफेंडींग द क्रिएटर ऑफ येस बिकॉज जेन्ना देवान संवसार रोचतना वेन ही सेड लेट दे बी लायट लेट दे बी सी एंड क्रिचर्स ही सेड इट इज गुड बट जेन्ना तेणें मनशाक रोचलो आपल्या हातीन आनी आपलो स्वास घातलो ब्रेथ ऑफ लायफ he said this is very Very, good. very good. So he's so happy because आमी तेजे भाशेन आनी एक म्हाका I got a prophecy Yeah. हय आनी एक ब्रदरान म्हाका पळोवन म्हजे बाय आनी हांव आमी एक्चुअली आमकां सोयी आम सेम न्हेसता दोगांय Okay. वी लायक टू ट्वीन सो तेकाय लायक मामा कितें न्हेसता तें तेकाय न्हेसपाक जाय सो आय सेड ओके एक दीस बाय सारकें म्हजे भाशेन दिसोंक लागलें म्हणल्यार सेम कापडां घायलेलीं आमी आनी
this brother told me that even if that child is among 1000 people, I can tell that it is your baby. ओके So तेच भाशेन आमचो सोर्गीचो Ah. बापूय. Like silver, we are not, you know, we are put in the furnace. Yeah, So they, when they process कितें पळय, हय. उज्यांतल्यान Purification. purification, we go through and then all the dirt comes out. We are put again, I mean the gold is put again. पूण लास्टाक तो goldsmith, तेका कशें कळटा that gold is ready. रेडी तो जेन्ना तो आपले रिफ्लेक्शन ते भांगारान पळयता तेन्ना ते- आनी तेका आपले रूप दिसती पडटा ते गोल्ड स्मिथाक, Okay. that is when he knows that the gold is purified gold is in the purified. same way. Father, our God the Father, he puts us through the fire यस and he purifies us, and when he looks at us and he sees the reflection of his son, now that is now when he now knows now he sees this is the perfect this is man my child. my child And it's a never ending process. आमी म्हातारी जायसो till the last day we have to work towards it. कित्याक देवाचें उतर एवरी डे आमकां फ्रेश मेवता each day. आमी जेन्ना आमचे दोळे ओपन करता आमी न्हिदतात पूण आमचो देव बाप न्हिदना. So he's watching us, and तेजो मोग can never in your life ever feel that nobody loves you, because I've been in that place that nobody loves me. No, your Father in heaven loves you. Everything will pass away, but the word of God, the same God who was yesterday, today and forever, he will never leave you nor forsake you. It has happened in my life. हांवें देवाचो मोग अनुभवला म्हज्या जिवितान, एक्सपिरियन्स केला, हांवें चाखला ती गोडसाण. And I would say that this life is his. I am not my own. You are not your own. No. And जेन्ना हांव रुसार बाबाक पळयतां आतां, now that I look at him, it is Christ in him. So how can I offend him? How can I hurt him? How can he hurt me? जायतो आमकां राग येतलो, जायते, but we need the आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. Secondly, especially for the youth, बायबलान जायते कॅरेक्टर्स आहा. जॉब, डेविड, सगल्यांनी खूंय ना खूंय चुकी केल्या. yes 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 The Bible is not all only are, about all, good and actually, perfect all, people. all are failures All are failures. from Abraham, Isaac, Jacob, David, Moses, all are failures. Yes. So But the Lord has not left them. no He no never no left. God used him, no, God used them. more and more. So yes And हांव एकूच सांगूंक सोदता for our audience that the word of God says bloom where you are planted. जशें पळय आमचो रुजार बाब तियात्रांनी देवाचें उतर परगोडटा. He used that platform to save souls. आनी आमकां कितें what we need, we just want एक दीस आमी सगळीं देवाचे presence presence and आमी आसतलीं जेन्ना तेन्ना तो म्हणटलो वेल डन माय गुड एंड माय फेथफूल सर्वंट. आनी तेंच आयकोंक दॅट इज माय पर्पज इन लायफ. That is exactly, today I found my purpose, Ruzar Bab. That my purpose is for my Savior, when I will have an eye contact with my Maker. जेणे म्हाका रोचला, म्हजे एक एक सांदो म्हजे घडून हाडला. एक्चुअली कितें जालें, जेन्ना म्हजो सेकंड बाबा जालो, म्हाका 2 भुरगीं, सो म्हजो बाबा जालो, आनी बाबा जावन 12 दिसांनी म्हजो डॅडी ह्या संवसाराक वतलो. आनी तो शॉक पळय म्हाका इतलो म्हज्या काळजाक सारको, यू नो, इट वॉज सो हार्ड फॉर मी. कित्याक जितलो लोक म्हाका पळय मेवतालो रुजार बाब, सगळीं म्हाका अरे कॉंग्रॅच्युलेशन्स, हार्टफेल सिंपथी, हार्टफेल सिंपथी, कॉंग्रॅच्युलेशन, की तेन्ना बाबा जाला. okay both this thing एक खुशेची खबर आनी एक दुखाची खबर. सो ते दूख पळय म्हज्या काळजान इतलें सारकें लागलें न्हू, आय डिडंट एक्सप्रेस इट बिकॉज आय हॅड टू बी स्ट्रॉंग. yes I had to be strong for my children, for the situation. आनी म्हजो घोव त्या दिसांनी, म्हजो डॅडी डिसेंबराच्या म्हयन्यान, जानेवारीच्या म्हयन्यान वतलो, आनी म्हजो बाबा, माय सन वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ डिसेंबर, सो तेन्ना सीजन टायम. सो हांव एकलेंच जाल्लें घरान, एकलेंच, आय वॉज अलोन. आनी तेन्ना पळय आमी जेन्ना देवाच्या उतरान पळय रुटेड आसना, तेन्ना वी गिव ओपन डोर्स टू मेनी अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड, मेनी अदर थिंग्स, interference interference. a lot of things. सो हांव नको रुजार बाब ते वेळार हांवें कोणाक एंट्री दिली म्हज्या तकलेन, म्हज्या जिवितान, दॅट यू नो डोर्स जस्ट बिकेम ओपन. कित्याक हांव देवाच्या उतरान रुटेड आसूंक ना. आनी ताच्या भायर म्हाका एक दिसता की एवरीथींग गॉड अलाउज इट. ओके, कित्याक एलाव कोत्ता, जरी तर तुका विंचलेलें आहा जाल्यार सर्टन प्रॉब्लम्स देव एलाव कोत्ता जिवितान. करेक्ट. आनी देवाची बोडी ती एक्चुअली. हू इज अ फादर, एक बापूय कोण डिसिप्लिन कोत्ता आपल्या भुरग्याक डिसिप्लिन करूंक एक बोडी मारी. बडी मारता. तेच भशेन आमकां तर देवान विचलेली आहा, आमकां खबर आसना ती,
पूण आमकां देवान विचलेली आसत जाल्यार देव एक बोडी मारता स्टॉप देर यू आर रनिंग टू फास्ट ओके यू आर तूं संवसाराचेंच घेवन बसता तुवें कुडीचें चिंतूंक चिंतलां पूण तुजें आत्म्याचें चिंतूंक ना सो कुडीचें जेवण आमी जायते पावटी बाजारांतल्यान व्हडलीं व्हडलीं जेवणां हाडटात तांदुरी आनी कितें कितें ओके फास्ट फूड चायनीज ऑल दीस थिंग्स आनी कुडीक जेवयतात पूण आत्म्याक जेवपाक पावनात कित्याक आत्म्या जेवण देवाचें उतर होय आनी ते देवाच्या उतरान वचपाक लागून देव आमकां ब्रेक लायता थिंगा आनी तें एलाव कोत्ता अलाव करता एलाव केले उपरांत आमी आतां थोडो लोक जायते जाणां काबार जाले म्हूण सजमान जायतो लोक लायफ एंड Give up कोत्ता कोत्ता, give गिव up अप कोत्ता क्वीट कोत्ता पूण तशें न्हय एवरी प्रॉब्लम हॅज अ सोल्युशन येस आनी सोल्युशन yes. जिजस क्रायस्ट आयज तुवें तुज्या जिवितांत जेजस क्रायस्टाक अणभवला देखून आयज तूं ही उतरां उलोवपाक पावलां नाजाल्यार संवसाराचो लोक कितलो आहा संवसाराच्यो गजाली सांगपाचो आनी गजाली सारकें. उलोवपाचो ओके Yes. आतां फ्युचर प्लान्स तुजे तूं पालकार येवन जेजूची वाखाणणी कोत्तलें ओर आनी कितें प्लान्स आसात तुजे Plans, Jeremiah 29:11 म्हणटा that I have द ब्युटिफूल स्क्रिप्चर माय फेवरेट mine आय हॅव too प्लान्स फॉर यू for your good. गुड येस टू Not मेक यू to गिव यू गुड फ्युचर एंड future होप hope. या So, So you म्हजो depend- फ्युचर होप सगलें कितें हांव भुरगेपणासान आय बीन अ व्हेरी इंडिपेंडंट गर्ल ओके हय बिकॉज आय हॅड नो चॉयस बट टू बी इंडिपेंडंट हांव जायते म्हजे बकेट लिस्टान जायते आहा आनी ते हांवें म्हाका मेवलाय आय गॉट इट वॉट एवर आय विश्ड फॉर एंड आय बिकॉज आय वर्क टुवर्ड्स इट पूण आतां आय हॅव जस्ट सरेंडर्ड आनी ते सरेंडरानूच जितली happiness मेवता like how there is lot of joy in forgiving there's lot of joy in giving there's lot of joy in loving येस and आनी एक big testimony आहा मुझे हांव सारकें शॉर्ट करून सांगता सांग प्लीज एक स्लीप पॅरालिसीस म्हूण एक इट इज अ मेंटल आय डोंट नो वॉट टू से पूण एक आतां म्हाका देवाच्या उतरान येयल्या उपरांत गोमला दॅट इट वॉज अ स्पिरिच्युअल अटॅक ओके हय एंड दीस हॅपन्स टू पीपल हू आर चोजन ओके कितें जाता यू बट नाव इट्स बिकम ट्रेंडिंग आतां सगळीं म्हणटा आय हॅव स्लीप पॅरालिसीस पयलीं म्हाका कळोंक ना कितें Okay. न्ही स्लीप पॅरालिसीस इज तूं न्हिदता पळय यू आर इन युअर डीप स्लीप Okay. एंड युअर सबकॉन्शियस मायंड इट्स समथींग टू डू विथ द सबकॉन्शियस मायंड एंड जेन्ना तूं 5 मिनटां 3 मिनिट्स आर लेफ्ट तुका उठपाक Ah. टू कंप्लीट युअर स्लीप you start feeling that someone is coming to attack you तुझे ओड्ड्यार बसता कोण you know you Okay. feel a pace येता ओड्ड्यार and you feel someone choking and even you can even see somebody आणि हे म्हाका जायते पाटी जाला भुरग्यापणासान बट तो ओगोत पळय इट इज अ मॅटर ऑफ 4-5 सेकंड्स आनी इतली भिरांत येता सारको कांपेरो सुट्टा आनी यू नो योर हार्ट रेट इफ यू मेजर पुट एन ऑक्सिमीटर यू कॅन सी द हार्ट रेट यू नो Okay, okay. बिकॉज खूब जाणांनी केलां तें टू टेस्ट स्लीप पॅरालिसीस आनी म्हाका जायते पाटी जातालें आनी म्हाका कितें कितें दिसती पडटालें लायक आय टू सी अ मॅन कमींग टू अटॅक मी आनी एक यू नो कात नाल्लोलो मुनीस Like skeleton type? No, not skeleton, just muscle. A okay. red person with a big tongue. And you know, it may sound crazy now, but since we are in, I experience केला, म्हाका जायते पाटी जातालें हांव इग्नोर कोत्ता उठल्या उपरांत. ओके But you can see the fan moving, you can see the lights, TV on आल्यार सगळे तुजे senses are सनसीज आर ओपन open, but you can't wake up from your sleep. You're Okay. screaming, you're shouting, हात उखलोना कोणे तुका धरून रावल्ल्या दवरून रावलेल्या भाशेन जातालें आनी जेन्ना म्हाका देवाचें उतर मेवलें एन्ड देवाचें उतर म्हणटा हू द सन सेट्स फ्री ही इज Yes. फ्री इन डीड गॉड इज विलिंग टू सेट अस ऑल फ्री Free, ही yes. डायड टू सेट अस फ्री येस ही जेजू देवा गेलो डिझायरूच डिझायर तो कोणूच स्पिडार जाल्लो ताका नाका ना. कोणाचोच आत्मा लुसकोण जाल्लो नाका ना, That's why तेका लागून he he is patiently waiting waiting for for all us for all and he's the same God who went seeking for that one sheep who was Yes, lost, lost, yes. and left the 99 because 99. देवाक जाय आमी you know we as fellow brothers we should be united that is the reason he was confident that he एकामेकाक सांबाळटली 99 आसता ती एकामेकाच्या आधारान आसता आदारान आसता हय एकलो आसता तो भिवोन आसता भिवून फियरान आसता. आसता सो ते इंटेन्शनाक लागून जेजूची ती ओपार की ही लेफ्ट 99 and went to search for सर्च one. फॉर दॅट वन सो हे स्लीप पॅरालिसीस हितूनले म्हाका जेजून सुटका दिली ओके येस म्हाका उरली सुटका मेवली म्हाका सो जेम पडोन आली आता जेजू बरे येतोच तुका तेजे एक्सपिरियन्सूच ना ना एक्सपे उगडास पासून ना वॉट इट इज Oh, म्हाका जेम बरी पडटा कंप्लीट डिलिव्हरन्स
total deliverance and only sutka I think आता हे all film stars see we idolize them म्हाका खूप जाणांनी idolize केला तुका खूप जाण idolize कोत्ता आणि कोत्तेले Okay. but I feel you know our main role model there won't be anyone better than Jesus Christ. Amen for that. कित्याक म्हणटा हांव तशें बाय कित्याक आयडलायज करप तें एक फॅशन जावन गेलां fashion. लोकांचें पूण हांव कितें म्हणटा इफ वी फॉलो समवन ओके वी फॉलो अदर्स एंड वी फॉरगेट हू वी आर who we are आमी कोण ते आमी विसरतात कित्याक आमी दुसऱ्याक फॉलो करूंक वयता Correct. पूण जेन्ना तूं जेजूक फॉलो करशी तूं कोण तुजी आयडेंटिटी कितें ती सगळी तुका दिसून येता तूं कोण तूं तुजे नदरेन आनी देवाच्या राज्यान तूं खंय आसा तूं वी आर कॉल्ड टू फ्लाय लायक इगल like eagle. Hi. That was the first word you gave me. देवाचें उतर आमी जेवण जेतात पळय सो आमचे कुडीक होय. गोठाय मेवता and othni one wing is like Two this wings, and okay, okay. but when you feed the spirit both the spirit and the you can fly high. soar Okay, higher so- than the so wind. you remember I those remember words. your words. Okay. Also, tu no brother Hore सांगूंक I remember your walk with the Lord. हांव तुका बारीक ऑब्जर्व करतालें तियात्रांनी Okay. because you know तूं सदां तुजे कोणशाक आसतालो but if anyone would need anything तूं उठोन रोकडो is to go and pray over them. Secondly जेन्ना आमकां जेवण लोक दितालो your first thing is to just go to the people who have given the food and तूं काळजान thank करतालो. And I used to watch you. How can a person have so much gratitude? It's just a normal food. एक what do you call it? शाकुती आणि आमकां पुलाव कोण लोक पुलाव दितालो. दिताले आमकां. But तूं the way you used to thank as if कोणें तुका बुफे दिलेले भाशेन. तशें हांव चोय तूं म्हाका नोट कोत्तालें म्हूण म्हाका खबरूच होय. ना पूण तें आमचें क्रिश्चन लायफ Christian life. ओके जेन्ना आमी जाणा तियात करून लोक तें जेवण हाडले कारणान बेगीन बेगीन जेवता आनी जावतात घरा पावंक जाय लेट न्हू सो तें मागणें करपाचें कोणाक पडलां सो म्हाका तो डिजायर आसलोलो की ते जेवणाचेर बेसांव घालपाक सो सगळ्यान पयलीं वचोन आंडी उक्ते करून हांव दुनिया जेवण रांदतेले लातांक भलायकी दी घोटाय दी आनी लोकांक जेवण मेळना ताका जेवण दी हें मागतालो आनी तुवें आज सांगना फुडें म्हाका कळलें की तूं नोट हांव हो, नोट कोत्तालें आनी आनी एक पाटी हांवें म्हाका उडास आसा म्हाका एक तियात्राक फेलिसिटेट केलोलो फादरान दिसता Okay. आनी जायते आमचे आर्टिस्ट आहले आनी म्हाका बुके दिलो आनी आय डोंट रिमेंबर कितें शॉलो हांव नको कितें तरी बट यू आर द ओनली वन अमंग द रेस्ट हू केम एंड सेड गॉड ब्लेस यू ओके and those words म्हाका पळय ते वखदार it was like you know on a tired day you just have a hot coffee that word because it is a word of God. I remember the show Panchwadi Rose दिसता. Funds waiter तियात ओय दिसता. and you have done a double role. बट देवाचें उतर वन थिंग आय लायक आमगेर बायबल सदां आसतालो म्हजी मामी सदां बायबल दवरताली घरान वी ऑलवेज हॅड अ बायबल एक पॉकेट बायबल म्हज्या बॅगान आसा पूण तो केन्ना ओपन जावंक ना आमी तेजे न्हिदल्या आमी ते लायताली तकली फोडटा तकलेक लायता पोट दुखता So पोटाक real लायता use to नको आसलेलो what is a book if you don't read it? ओपन केलो काय ना तातून ट्रेजर Treasure आसले ah. ती खबर ना And देवाचें उतर it's not a sugar coated lie. No. It is the bitter truth. कित्याक देवाचें उतर केन्ना म्हणना that everything is cool now, everything is fine. No, it is telling you what you have. There will be trials. The world will hate you because it hated me first. Yes. Jesus walked on the road that we are walking. He prepared a path for us. आय एम रियली हॅपी फॉर यू उश्का आस्ताशा आनीक देवान तुका खरेंच साबार देण्यांनी बरोव म्हूण मागता आनीक आमच्या विवजांक एक तुजो एक संदेश पाठयल्यार आमकां चड बरें जातलें Sure. Viewers, म्हाजी चड मोगाची म्हाका जाय तो मोग दिलो तुमी खूब वर्सां जाय तो मोग आनी अप्रिसिएशन बट टुडे आय वूड से दॅट आय एम अ न्यू क्रिएशन इन क्रायस्ट आनी हें जें म्हजें उरलेलें जिवीत जें आहा तें हांवें जेजूक भेटयलां बिकॉज देर इज नथींग विदावट हिम वॉट इज लायफ विदावट हिम जायते संवसाराचे जायते हांवें एक्सपिरियन्स केला देवान म्हाका तेंय फावो केलें ही गेव मी टू एक्सपिरियन्स ऑल माय ड्रिम्स म्हाका भायर वचोंक जाय आसलें म्हाका लोकांचो मोग जाय आसलो आय वॉन्टेड टू वेअर द कायंड ऑफ शूज एंड यू नो लिव दॅट कायंड ऑफ अ लायफ तें सगलें म्हाका जेजून देवान फावो केलें बट इन ऑल दीस वेर वॉज अ ग्लोरी गोईंग कोणाक म्हणून आमी ग्लोरी दितालीं फकत आमकां दीस इज माय हार्ड वर्क कोणी म्हाका म्हणटा बाय तुवें बरें कांतार म्हणला ओ यू नो आय सेट होल नायट एंड आय रेड लर्न दॅट सॉंग एंड आय डीड दीस आय वर्क नो इट इज हिम आर प्रॉस्पेरिटी कम्स फ्रॉम द लॉर्ड दिस इट इज एब्राहॅम्स ब्लेसिंग्स दॅट वी हॅव टुडे वी क्लेम टुडे जें कितें आमकां जाय आनी देवाचें उतर म्हणटा सीक फर्स्ट द किंगडम
and His righteousness. And the I'm- rest things will and be added. Everything will be added because to Amen. mogal bapui, He loves you so much. He loves me so much. एक एक टाइम हांवूच म्हजो मोग कोन्नासलें आयज हांव म्हजे तोंडाक पळयतालें आरशान म्हजे कुडीक पळयतालें एंड आय यूज्ड टू से लायक वॉट इज दीस यू नो पूण जेन्ना म्हाका देवाचें उतर मेळलें आय एक्सपिरियन्स फ्रीडम ब्रो freedom. It has set me free. So, and especially the youth. म्हाका खूब जाण youth, भुरगीं, youngsters, Yeah, तुजी fans. म्हजी fans. Yes. आनी जें कितें जालां तें खूब जाण they are affected. Lot of my fans are affected. But today I want to use this platform to say that I'm sorry. I'm sorry. I don't know हांव काहू कान आहलें पूण आयज म्हाका जेजूचो उजवाड मेवलो आनी आय एम शुअर यू ऑल वील रिसीव दॅट लायट बिकॉज तो देव बाप मोगाळ His love is unconditional and तो he is a prayer answering God. He is faithful. तो कितें म्हणटा आपूण कोत्तलो तें कोत्तलोच. तो कितें म्हणटा it's not there. He's the truth. And Jesus is the way, the truth and the life. जेजू ह्या संवसारान येयला तुका आनी म्हाका लागोन पर्सनली जेन्ना तो खुर्सार आहलो आनी तेजें रोगोत व्हांवतालें ते टायमार तूं आनी हांव तेजे मुतीन आसलें. Yes, amen. He was thinking of you. आमी म्हणटलीं I'm coming now in 2003 I'm born. I'm born in 89. But what he did 2000 years back, he did it for the sake of love. Yes. And love is our only power. Message is reached to the youth and your Youth and all. all All the children of and God. your transformed life now you are seeing, and today she's the child of God and she proudly says Yes. the whole family now is in Is the Lord saved. and they are saved. Stashaची टेस्टमनी आयकल्ल्या उपरांत आमी ताका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटात. ह्या आमच्या एपिसोडान ते आयले आनी आपल्या जिविता वयर म्हायती दिली ताच्या जिविताची खरी घोवायकी आनी ही घोवायकी आमकां कित्याक गरजेची. ही घोवायकी जायत्या जाणांक उर्बेवंत कोत्ता, जायत्या जाणांक मोटिवेट कोत्ता आनी सदांच क्रिस्ताची घोवायकी आसप गरजेचें. Nobody comes to the Christ unless he has a testimony of Christ. So क्रिस्तान ताच्या जिवितान कितें केलां ही घोवायकी जायत्या जाणांक मोटिवेट कोत्ता आनी ती तुका क्रिस्त तुज्या जिवितान आनीक वाडोवत आसता. आयज हांव मागता तांचे फॅमिली पासून देवान तुमचे फॅमिलीर बेसांव घालूं Thank आनी देवान तुमकां उदीकूच उतरान वाडोवं आनी सोडूं आनी तुमी जस्ट लायक क्रिस्ताचें मन तुमकां मेळ्ळां तेच भाशेन तुमी चलों वागों आनीक तुमच्या जिवितान जशें तुवें म्हाका नोट केला तशें आतां लोक तुका नोट करतलो. सो तुज्या जिवितान कोणाकूय नीड आसा म्हूण गमलें ब्रदर कॅन आय प्रे फॉर यू, Yes. सिस्टर कॅन आय प्रे फॉर यू, गो प्रे फॉर देम. Yes. कित्याक जेन्ना देव आमच्यांतल्यान काम करता तेन्ना देव तुज्यांतल्यानूय काम करतलो. आनीक ही मॅसेज लोकां मेरेन पावचे पासत आयज तूं हे आमच्या एपिसोडान आयलें आनीक तुजी जिविता वयर मोलादीक खबर आमकां दिली देखून तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय देव बरें करूं आनी रुजार. सगल्यांक तुमकां पळोवप्यांक देव बरें करूं. पळयत रायात फळां ह्यो एपिसोड. आमी दुसऱ्या टायमार मेवचे दुसरो एक ब्युटिफूल टेस्टमनी घेवन. टील देन देव बरें करूं.